बरी 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 Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावी आमेन. Amen. मंगळागोपा या वरच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गानिताव आयच्या दिसा परत आमच्या या माध्यमा मुखांतर तुवें सांगत हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक तो आमचो शिकोवणदार तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्या तो आमचो मजतदार जावन आसाय तू आमकां सता शिकयताय आनी सत आमकां उगड्यापे करताय या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता आयच्या दिसाय तुवें हर एक सत आमकां शिकोवचे बसत आनी सता उगडापे करचे बसत आनी ते सोंपेपणी समजून घेवचे बसत आनी हर एक उतार उदाहरण मुखांत विवरूंक ते समजून जाणवे फाव केल्ल्या अर्गां दिता हर एकल्यानी देवान दिल्ले बरोवन तांचे जिवीत आपणा ते जीवन हेरांकी दिवन तुझ्या नावाक महिमा दिवंक फाव केल्ल्या अर्गां दिता तशें तुझ्या नावाक महिमा जावं दी मागता मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Okay. आज आम्ही शिकया विषयी आम्ही विश्वासपणा शिकया केदार आमकां तेची करेक्ट समजून मेळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी खंय चुकोवन पडटा खंय आमी करेक्शन करूंक आसा आनी केदार आमी त्या प्रमाणे आमची ती करेक्शन करता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें पुरा उणेपण आसा देवाच्या उतरां मरिफात देवाच्या कृपेन आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता म्हणून आमी समजून घेवया. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. हालेलुया. हालेलुया. तेन्ना आमी देवाचे उतार गेल्या उगडापान 17-14 ओळ. प्रेज गॉड. Praise God. बायबल होस्ट जालो ना सिस्टर उगडापान 17:14. Praise God. Yes. कोणी वाचता आधी? Praise God. वाचिते ब्रदर. वाचा सिस्टर. Praise God. ते सक्कड मेळोन शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतेली कित्याक तोच धन्याचो धनी आनी रायांचो राय ताची फाटलावदाराय जैतेवन जातेली तींच ती आपयल्ली विंचून काडलेली आनी विस्वासी रावलेली. प्रेज गॉड. तेंतून आमी आता देवाच्या उगडापा जालें म्हणटात पुनर्यना विशयांत आमी स्टडी करचे न्ही आमी आता हेतून 3 संगत्यो घेया तेंचे म्हळ्यार हेतून पळय निमाणे बरयला तीस ते सकड मेळोन शेळयेचेर झूज मांडटले पूण शेळी तांचेर जिखतेली शेळी म्हळ्यार हांगा जिजो कित्याक तसो धन्याचो धनी आनी रायांचो राय ताची फाटलावदारी सैतेवों जाताली म्हूण कोणें जेजूक स्वीकार केला आमी सकड ताचे फाटलावदार तीच ती आपयलेली पण हांगा 3 संगती आसा तीच ती
आपयलेली, विंचून काडलेली आणि विश्वासी रावलेली. पळया, हे जर 3 संगत्यो आसात, देव वरी एकल्याक आपयता आणि विंचोनी काडता. पूण देवान आपयलेले आणि देवान विंचून काडलेली ताच्या सांगाता रावचे जाल्यार आनी कितें आमकां विंचून काडला, कित्याक आपयला, ताका गरजेचें जावन आसा विश्वासीपण, म्हळ्यार फेथफुलनेस म्हणटात. ही देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां खाले म्हणटा, ही कॉल्ड मागीर चोजन म्हणटात आणि फेथफुल. हे 3 संगत्यो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तर आमी खंय एका जाग्यार असल्यार आमकां जर तर ते विंचून काडला जाल्यार, आपयला जाल्यार, त्या संस्थान जावन दी या मागण्या जमातीत जावन दी खंय जाल्यार थंय केदां आमी विश्वासीपणांत आसता या फेथफुलनेसार, तेदां मात्र ते कितें विंचून काडला आनी आपयला ताचे भरपूर रितीन आमच्या जिवितांत फळ आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून विंचून काडचे आणि आपोवचे ते देवाच्या सायडीन जावन. पूण देवान आमकां विंचला जाल्यार, आपयला जाल्यार ताका विश्वासीपण दाखोवचे ते आमचे काम जावन आसा. केदां आमी विश्वासीपण दाखयता, ते दाळा देवान कित्याक आमकां विंचून काडला आणि कित्याक आमकां आपयला, तसो भरपूर फायदो आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, पयल्यान पयले देवाचे उतर सांगता आमी आपयलेली. आमकां खंय देवान आपयला पळया, गलातियरांक बरयल्या पयल्या अध्यायांत 15वी ओळ. गॅलेशियन 1:15. वाचिल्ली. वाचाच. पूण हांव जल्मोच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. प्रेज गॉड. बरोबर. हांगा पळया, इंग्लिशार बरोबर, बट वेन इट प्लीज गॉड हू सेपरेटेड मी फ्रॉम माय मदर्स womb and called me by his grace. Praise God. आता देवान म्हाका आपयला म्हज्या कामा वरवीं न्ही, म्हज्या सत्ते वरवीं न्ही, ताच्या कृपे वरवीं. उडास धरया, म्हज्या खंयच्याच बऱ्या कामाक वरवीं आपोवना देवान म्हाका, ताच्या कृपे वरवीं ताणें म्हाका आपयला. इवन म्हाका विंचला जाल्यार म्हज्या बऱ्या कामाक पळोवन देवान म्हाका विंचून काडूना, तेय म्हाका देवान विंचून काडला, तेय देवाच्या कृपेक लागून. त्या देखून कितें 2 वाटांनी देवान म्हाका विंचला या आपयला जाल्यार तेय म्हणजे 3rd स्टेप जावन आसा हांवें विश्वासीपण दाखोवचें. फेथफुलनेस, कन्नडार म्हणटा नंबिगस्ता. फेथफुलनेस आसल्यार मात्र ते आमी देवान कित्याक म्हाका विंचून काडला, काल्याक म्हाका आपयला, ते म्हज्या जिवितांत हांवें सोदून काडूंक जाता आनी तसे देवान आनी म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता आनी अनुभव केल्ले हांवें थंय वांटोवंक जाता. त्या वेळा हांव विश्वासीपणांत असलेल्या वेळार. प्रेज गॉड. त्या देखून जोंस 15वो अध्याय 16वी ओळी म्हणटा पळया, 15-16 काला म्हणटा पळया. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून फळ दी जाय, उरशें तसलें फळ दी जाय म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. पळया, हांगा इंग्लिशार यू डीड नॉट चोज मी बट आय चोज यू. पळया, आमी देवाच्या उतर म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या म्हणटा. पळया, तेय आमच्या कामा वरवीं देवान आमकां जेजून आमकां विंचून काडला ताच्या कृपेक लागून. त्या देखून देव आतां विंचोवन आनी आपोवन आमकां हर एकल्या मेळ्ळ्या, पूण ते आमच्या जिवितांत ते उरयचे जाल्यार ताका विश्वासीपण दाखोवचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. विश्वासीपण एक खाले म्हणटा फळ जावन आसा. कळ्ळें की
आपण ह्या विंचणुकाचे ह्या गिफ्ट आमकां कोता गिफ्ट म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां व्यत्यास आसा. देणी देव एकल्यांक दाळ मापा दिता, कोण ताका सत मानता, नव्यान जल्म मारला त्या प्रमाणे देवाचे एक कोटांत आसा, तांकां देणी मेळटात. ही फळ या फेथफुलनेस म्हणटात, विश्वासीपण एक पवित्र आत्म्याचे फळ. गलेशियन जाल्यार गलात बरयलो 5:22 चिंता 22-23 वर्सां तातूंत विश्वासीपण म्हणून आसा. विश्वासीपण ते पवित्र आत्म्याचे फळ. ते फळ आमच्या जिवितांत आमी कल्टिवेट करीचे. कशें आमकां एक फळ जाय जाल्यार आमी बी घालूंक आसा. बी किरलो न्हू, ते जड जावन रोग जाताना आमी कालें करूंक आसा, जाची जतन करूंक आसा. तशेंच आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी उपयोग करून हे फळां एक फळ आमच्या जिवितांत आमी रुतां करूंक आसा. कित्याक आमकां कोता जेजू फळां सोदून येता. जर तर ती फळां मेळना जाल्यार तो रूख ह्या काला म्हणटात भुमीक जड जावन आसता. पण हांगा बरयला वाचा सिस्टर. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, आत्म्याचे फळ हे फळ एक फळ आहे. मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाई, गोडेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज हांगा बरयला मो पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाई, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. विश्वासीपण फेथफुलनेस म्हणटात. त्या वेळा आमी हे फळ आमच्या जिवितांत आमी रुतां करता देवान दिल्ली देणी ह्या पवित्र आत्म्याचे सत्यान, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत एक बरें जिवीत जियोंक जाता. आजकाल आमी पळोवंक गेल्यार तेंच्या क्षेत्रांत विश्वासीपण आमकां पळोवंक मेळना. प्रत्येक जावन आमी सांगे ते गोव बायलां मध्ये तुमी पळया विश्वासीपण आसता की विश्वासीपण फेथफुलनेस आसता की आसना बारी उणे. तुम्ही एक सिंपल पळया एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार आजकाल गोव बायलांचे मोबायलां एकल्या पळोवंक जायना. थोडी मोबायलां रिंग जाल्लेत या मेसेज येयलेत ती जावन येतात आनी थोडे वॉशरूमाक येताना समेत मोबायला व्हरतात. ताचो अर्थ कितें? आमी एकामेका विश्वासीपण आसांव कितें फेथफुलनेस आसांव ना. जर तर अविश्वासीपणार असल्यार तेल्यो संगत्यो जावं मस्त पयस आसता. वेगळी प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया. त्या देखून विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एक उडास दवरा, आज शिकोवच्यो संगत्यो आमचे देवान आमकां विचून काडला आपयला जाल्यार विश्वासीपण आमकां ह्या संवसारी जिवितांत एकामेका मनशांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण देवाच्या राजाच्या विशयां येताना आमी भावार्थान देवाक सतमान जाल्यार आमचे सलवासांव जाता. पूण आमचे तो संबंध एकामेका आमी बरो करून उरयचे जाल्यार संवसारी जिवितांत तेंचेय कडेन या आमच्या मागण्या सुवातेर जावं पुरो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो, आमच्या कामा कडेन जावं पुरो, विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी बायबलांत पळोवंक गेल्यार बायबलांत जायते आसले. साऊल तो विश्वासी रावना, त्या देखून ताचे रायपण वगडायचे पडले. जायते आमकां निर्देशनां बायबलांत वाचूंक मेळटात. इवन सलमांव राय जाल्यार जायते जण आसात तांणी तांचो विश्वासीपण कितें देवान दिल्ले उरोवंक तांकां जावना. आनी तो काय म्हणटात बळादी व्यक्ती समसाव जायते व्यक्ती आसात. ते जाल्यार आमचे विश्वासपण आमी वगडयता. आमी देवाक मेळचो आदाराक आमी डिले करता. ते जाल्यार आमी विश्वासपणार आसता तेन्ना मात देवान आमकां कितें बसयला ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया आमी मुखार पळया मॅथ्यू 25:21 जावन 25 म्हणसर
Matthew 25, 21 down, 25. तो वळू ताच्या धन्यानं ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा, ल्हान संगतींनी तूं पातयेण्याचो म्हूण दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलों. ये तुज्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकय 2 तालंतां जोडल्यात. ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी पातयेण्याच्या चाकरा, चिल्लर संगतींनी तूं पातयेण्याचो म्हूण दाखयलें. देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलों. ये तुज्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली जा. शेकी 1 तालंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धन्या, तूं कठीण म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें बियान वचून तुजें तालंत धरणीपंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय म्हूण. तर Praise God. बरोबर 21 घाल सिस्टर. ओके. पण आमकां येवपार गोता एक धन्यान तेगांक दिल्ले, एकल्याक 5 तालंतां आनी एकल्याक 2 आनी एकल्याक 1. 5 दिल्ल्यान काले केलें, 5 वयवटा गेले आनी 5 पाटी घेतली. 2 घेतल्यान परत 2 वयवटा गेली आनी 2 ताणें परत जोडली. पूण 1 घेतल्यान काले केलें, वचून पूर्ण दवरलें. आतां हांगा देवाचें उतर सांगता, तो वळू ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास आनी बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा म्हणटा. बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकऱ्या. एकलो मनीस बरो म्हूण केदाळा कळटा? बरो म्हूण विश्वासी रावले. विश्वासी. करेक्ट. म्हळ्यार केदाळा एक व्यक्ती विश्वासीपणान आसा तो बरो म्हूण येता. आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक घोव आपल्या बैलेक जाय जाल्ल्यो वस्तू पुरो हाडटा म्हणजे दिया आनी ताका थंय भोवंक व्हरता या होटलाक व्हरता आनी कितें पुरो दिता, तो ताच्या करण्या वरवीं तो बरो म्हणून जर समज जायना. केदाळा तो विश्वासीपण आसा, केदाळा तो बरो म्हूण येता. आमी जायते फावटी काले करता म्हळ्यार करण्यो पळोवन हांव बरो म्हणटा, पूण विश्वासीपण म्हळ्यार आमकां जाता कितें देवा मुखार ताणें बास दिल्या ते ताणें उरोवंक आसा. जर तर तो हर एक कर्ण ताचे थंय अनेका या स्त्रियेतरी तो संपर्क दवरल्यार बांदून दवरल्यार तो विश्वासी म्हूण सांगूंक जायना या बरो म्हूण सांगूंक जायना. भायल्यान ताची करण्यो बरो दिसूंक पुरो, पूण देवा मुखार ते सारके पडना. त्या देखून आमी उडास धरया, एकलो बरो मनीस जायते जाल्यार आमच्या जिवितांत विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेथफुलनेस म्हणटात. ते फेथफुल असल्यार त्या मनशाक आमी जबाबदारी घेवंक जाता. आतां तुमी एग्जाम्पल दिवया, आमच्या तुमच्या घरांत या तुमी खंय सोडून येताना जावं पुरो या कामा गाडे एकल्याक जबाबदारी जाय दिते जाल्यार तो विश्वासीपणाचो मनीस जाय वय न्ही. नाजाल्यार आमी दिता न्ही, नाजाल्यार तुमचे घर सोडून येतात न्ही. या आतां चार सावी दिवन तुमी चलतात न्ही ना, वय गे. तशे रितीन आमी विश्वासीपणांत असल्यार देवातावन आमी जायते बरेपण जोडूंक शकता. देवान आमकां ऑलरेडी दिला. देव केदाळ विश्वासी देव आमकां कोता. केदाळ आमी अविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी, पूण आमच्या जिवितांत केदाळ आमी विश्वासपणान आसता. केदाळ आमच्या जिवितांत भरपूर रितीन देवातावन आमी जायते बरेपण आनी हेरांतावनी आमी बरेपण जोडूंक शकता. प्रेज गॉड.
हालेलुया हालेलुया पळय हांगा गला पळयात तो वळताच्या दनयंत म्हळ्यार शाबास बरे आनी फात्यानी साकरा ल्हान संगतीनी तू फात्याने समोन दाखयले आता ल्हान संगती म्हणटाना आमी एक एक्झाम्पल काय घेत जर तर तुम्ही एका व्यक्तीक तुम्ही तुमच्या व्यक्ती क्लोज समजून दिया बरो व्यक्ती या तुजो कुटुंबाचो कोणी जावंक बरो भाव या कोणी जावंक बरो या फ्रेंड जर तर तुम्ही ताका सांगतात एक म्हाका एक वस्तू हाडून दी हांव तुका 100 रुपये दिता तो वचून हाडून येता त्या वस्तूक 100 रुपयांत खाली फकत मोल आसता कितले 40 रुपये 40 रुपयाचे वस्तू तो तुमकां हाडून दिता आणि बाकीचे पैसे इसरताना चिल्लर इसरताना तो म्हणटा हांवें ते एकान गेले म्हणटा तर त्या व्यक्तीचेर आमी फातयेनी दवरूंक जाता न्ही ना. जायना जाता गे देवाचे उतार काय म्हणटा ल्हान संगतीनी तू फातयेने समोन दाखयले देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो जर तर एक व्यक्ती ल्हान संगतीनी तो फातयेनी समोन दाखयना या जबाबदारी दाखयना जाल्यार व्हड संगतीनी ताका फातयोंक जायना एक्झाम्पल तुम्ही पळया जुदासाक सवय आसली आपल्या पोतयेंत असलेले दुडू काडची सवय त्या देखून निमाणे खाले जाले ताणें जेजूकूच विकृत केलो त्या देखून उडास धरया जर तर तो ल्हान संगतीनी एक व्यक्ती अविश्वासी जाल्यार व्हड संगतीनी तो मुखार केदळा खंयच्या वेळार ट्रॅपार पडटा म्हणून सांगूंक साध्य ना जर तर तो 10 रुपये दिताना 1 रुपये 2 रुपये दिना जाल्यार फाल्यां त्याच व्यक्तीच्या हातार एक 10 लाख आयले तर तो काले करीत दितगी साध्य ना म्हळ्यार एका फायनल आमकां प्रूफ म्हळ्यार देवाचे उतार म्हणटा ल्हान संगतीनी तू फातयेने समोन दाखयले तर देखून व्हड संगती जबाबदारी कोण केदाळा तुम्ही ल्हान संगती हांव करूंक तयार आसा केदाळा मात्र व्हड संगतीची आमकां जबाबदारी मेळटा जर तर हांव ल्हान संगतींत अविश्वास कोण दाखयता जाल्यार व्हड संगतीनी आमकां देवाचे काय म्हणटा बरेपण पळोवंक साध्य ना आनी एक एक्झाम्पल दिवचें जाल्यार एकलो आमच्या एक्झाम्पल मागण्या पंगडार एकलो गिटार करचो समजून दिया ताका कोणी म्हणे आमचे भाव ब्रदर या सिस्टर सांगता तुवें सकाळी येवन बेगी येवन हांगा चेरा पुरा दवरिली तो म्हणटा हांवें दवरिली चेरा म्हाका गिटार जाल्यार सांगा हांव करता ते चेर पुरा सकाळी येवन दवरचे ते म्हजें काम न्ही जर तर तो ल्हान संगती ते करूंक ना जाल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्तीक व्हड जबाबदारी मेळची ना जर तर तो म्हणत तुम्ही म्हाका गिटार खेळोंक सांगा हांव कितले 8 आनी 7 वरांत रावता सांगल्यार त्या व्यक्तीचेर फातयेनी दवरूंक जायना कित्याक तो ल्हान संगतीनी जर विश्वासी तर तो व्हड संगतीनी विश्वासीपण दाखयता त्या देखून विश्वासीपण म्हणलें खाली आमच्या मागण्या जिवितांत मात्र न्ही आमच्या कुटुंबा जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येक जावन घोव बायलां मध्ये जर तर हांव विश्वासपण दाखयना जाल्यार खंडीत जावन ते कुटुंब शाश्वत रितीन मुखार वाडोवन येता म्हूण सांगूंक जायना केदाळ आमी एकामेका विश्वासपण दाखयता तेन्ना मात्र ते बरे कुटुंब बांदून हाडूंक जाता सांगातास आमच्या कामा क्षेत्रांत जावंक पुरो या ते आमी आसतना जावंक पुरो केदाळ आमी ते विश्वासपण दाखयता तेन्ना मात्र तो आमचो संबंध बरोबर उरता आनी एकामेका विश्वास जाल्ल्या वरवीं ते व्यक्ती आमकां कितेंय करूंक तयार आसतात जर तर आमी विश्वासपण वगडायला तर आमी मनशां जावं दी या हेरांत जावन कितेंय आमकां मेळटा म्हणले अपेक्षा दवरूंक जायना त्या देखून विश्वासीपण फेथफुलनेस आमच्या जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी देवाच्या उतरांकी आमचे विश्वासपण आमी दाखोवंक आसा कित्याक देवाचे उतर सांगता देवान तुमकां विसरून काडला आपयला जाल्यार ते आपण उरजे जाल्यार विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट उडास धरया आमकां अभिषेक एनॉयंटींग आसल्यार आमकां मिनिस्ट्री करूंक जाता जायना म्हणना पूण केदाळा विश्वासपण आसता आमची मिनिस्ट्री मात्र न्ही ते घट थीर सांबाळूंक जाता जर तर एका व्यक्तीक विश्वासपण ना जाल्यार
तो खंडी जावन एका रितीन एकदम वाडोवन वसात एक पळोवंक गेल्यार आमकां कोत्ता एक दिपावळी टायमार आमी रॉकेटां या सोडटा रॉकेटां खाले जाता एक वटी पुस्स म्हणून वयर येता आमी पळोवन आसता कितले वयर गेले म्हणून पूण तेच रॉकेट काय जाता थाप्पा फटोवन सकयल पडटा म्हणजे जर तर तो व्यक्ती विश्वासपणान ना जाल्यार खंडी जावन त्या काय म्हणटात त्या रॉकेटा बरी केदाळा सकयल पडटा म्हणल्यार सांगूंक जायना त्या लागून आमच्या जिवितांत विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पळया मुखार खाला सांगता बरे आनी पात्याची सकरां ल्हान संगतींनी तूं पात्याने समोन दाखयले जे कोण व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो केदाळ हांव ल्हान संगतींनी पात्याने समोन दाखयता हांव केदाळ हांव व्हड संगतीची आमकां कितें मेळटा जबाबदारी मेळटा जर ल्हान संगतींनी हांव अविश्वास दाखयता आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी एक खंयच्या मनीक सामान हाडटा जावं पुरो जर तर हांव त्या व्यक्तीक बिल्ल दिना जाल्यार आनी 500 रुपया चेंज आसा उरता समज 500 रुपया ताका फाटी दिवंक आसा जर तर हांव दिना जाल्यार त्या व्यक्तीचेर हांवें 100% ट्रस्ट करूंक जायना पातयेन दवरूंक जायना जर तर तो दिनासतना हांव कालें करता तो कालें करता की 500 रुपया पसत तो खाले साहेब असले पुरो सांगता तशें अशें करता ना सांगचे विशय न्ही ते तुजें काम 100 रुपयान 5 रुपया उरल्यार तुवें फाटी दिवंक जर तर त्या व्यक्तीन तुका दिल्यार काणून म्हणजे तुजें जर तर सांगिनासतना हांव दवरला तर देव हर एक संगती ते पळयता ल्हान संगती पळयता कित्याक देव आमची हर एक वॉच करता जाय करून ल्हान संगतींनी आमी आमची जबाबदारी पाळोवंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया मुखार 20 मुखार वा सिस्टर उपरांत पळया 2 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिली पळय हांवें आनीक 2 तालेंतां जोडल्यात ताच्या धनियान ताका म्हणलें शाबास बरें आनी पातयेनेचे सकरा फेथफूल सर्वेंट पळया तो म्हणटा चिल्लर संगतींनी तूं पातयेने सोजले ल्हान संगतींनी जर तर 1 रुपयांत तूं मोस करताय जाल्यार ते पातयेने सोजायनाय कित्याक तूं 1 रुपया तूं दिताय जाल्यार तूं पातयेने सोजताय देखून काल म्हणटा देवचे उतर देख व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुमकां दितलो केदाळ आमकां जबाबदारी जाय जाल्यार आमी विश्वासपणा विशयांत शिकचें इम्पॉर्टंट आनी परत एक सांगता हांव आमचे विश्वासपण या बरेपण आमच्या सोडवून एक अडखळ जायना उडास धरून सोडवून जेजूक आमी भावार्थान सत मानल्यार पुरो आमची सोडवून जाली पूण ह्या संवसारांत हांवें विश्वासीपण एकामेकांतय दाखोवंक आसा तेदना मात्र आमच्या एकामेकाचेर विश्वासपण आसल्या वरवीं आमचो संबंद जावं दी आमचें काम जावं दी बऱ्यातनान करूंक आनी एकामेकाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमचो संबंद वाडटा एकवट वाडटा ताचे सांगाता हर एक रितीन प्रगती पळोवंक साध्य जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया मुखार पळया नेक्स्ट 23 21 शेकी पळया 1 तालेंत घेतलो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो धनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें उंबूंक नातले कडेन तूं उलोवताय आनी तुवें आसतूंक नातले कडेन तूं आरयताय मुखार 25 त्या पसत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धनी पोंदा भरून दवरले धर आतां तुजें तुका पावले पळया तेडे धनी घाला म्हणटा पळया नसत्या आनी आळशी नौकारा म्हणटा प्रेज गॉड ताका बेनी हांगा काय म्हणटा धनी आळशी नौकारा नसत्या आनी आळशी नौकारा केदाळ आमच्या जिवितांत आळसाई असल्यार आमी ते विश्वासीपण दाखोवंक जायना तुमकां एक एग्जाम्पल दिता जर तर एक वेळ एका कंपनीर एक धनी ताका म्हणटा तुवें 8 घंटा टायमार हे म्हणजे काम करून मुख देजे जर तर तो व्यक्ती 8 घंटे ताका कोत्ता हे काम हांव 8 घंट्याचे काम 3 घंटे भितर करूंक म्हाका देवान सामर्थ्य दिल्या म्हूण चिंतो न्हू तो बाकीचे वरां तिशी भोंवता ते जाल्यार ताचो पार्टनर म्हणटाले धनिया तुका हे प्रोजेक्ट 8 घंटे भितर कंप्लीट करूंक सांगता तो म्हणटा आनी टायम आसा साहेब हांव करता डोंट वरी तो विदीन करेक्ट 8 जाताना तितले 8 घंट्याचे काम विदीन 3 घंटे भितर तो मुख देता म्हळ्यार ताका इतली एबिलिटी दिल्या की एक देवान ते एक
तेचे काम 8 घंट्याचे काम तो 3 घंट्यान मुग देता बट बाकीची वरां तो मोबायलांत या तिशिनिशीन वचोन उलोवन वेस्ट करता जाल्यार तो संवसारी रितीन दुनियाक मानवंक पुरो पूण देवाक तो मानवना कित्याक म्हळ्यार ताच्या भितर देवान इतली एबिलिटी घाल्या की 8 घंट्याचे काम 3 घंट्यान करचे सकत त्या व्यक्तीक आसा पूण बाकीचे तो टायम 5 घंटे जरी येत तो काले करता इतर कामाक गळसिता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे तो काले जावन आसा तो आळशी नौकर जावन आसा देखून आमचे ते आळसाय असल्यार आमी एकामेकांक विश्वासीपण धरूंक जायना आमी थोडे फावटी थोड्यांक सांगता आमी आतां येता इतल्या वेळार येता जर तर म्हणजे ते आळसाय असल्यार हांव त्या वेळार थंय पावोंक साध्य ना थोड्या फावटी अनिरीक्षित दुसरी कारणां असतात तेन्ना आमकां सांगयत एका व्यक्तीक अशें अशें पळय सायबा अशें अशें कॉल कर हांव येतना लेट जाता कित्याक सांगल्या टायमार पावोंक जायना ते एक दुसरे विशय पूण आळशीपण असल्यार तो चिंता आनीक वेळ आसा न्हय आनीक वेळ आसा न्हय वेळ आसा म्हणून आरामार न्हिदून तसो वेळ पळयतना वेळ क्रॉस जाता त्या मनशाक थंय आमी विश्वासपण ना जाल्यार त्या व्यक्ती थंय आमी काले म्हणटात ती पातयेनी दवरूंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमच्या जिवितांत विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देवान आमकां आपयला तेय ताच्या कृपे वरवीं देवान आमकां विसरून काडला तेय ताच्या कृपे वरवीं पूण हे दोनी आमच्या जिवितांत उरयचे जाल्यार कितें आपयला विसरून काडला ते विश्वासीपण या फेथफुलनेस म्हणटात ते हांवें दवरूंक आसा ते हांवें कल्टिवेट करूंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता बदलून म्हजे समस्या वेळार हांवें चड आनी चड देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रतिक्रिया दाखोवन ते विश्वासीपण हांवें म्हणजे थंय रुता करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार आमी या 1 कोरिंथियन 4:2 काल म्हणटा पळय 1 कोरिंथियन 4:2 जर एकल्याक कारभारपण दिजाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय काल म्हणटा देवाचे उतर जर एकल्याक कारभारपण दिजाय तर तो कितें जावंक जाय विश्वासी मनीस जावंक जाय फेथफुलनेस जर तर एका व्यक्तीक विश्वासपण ना जाल्यार ताका कोण म्हणी खबरदारी जबाबदारी दितात न्ही तुमच्या घरांत जाय कंपनीन जावन दी काही म्हणजे तुमकां खाल्या म्हणी जाय पळया एक एस्टेट पळोवंक आसा म्हणजे या तुमी थंय नात तुमी गांवांत या तुमचें एक दुकान ताच्या वयर सोडिचें जाल्यार या कारभारपण ताका दिचें जाल्यार ताचे थंय खाले आसाचें विश्वासीपण वय गे बरें तुज्या करण्या वरी पळोवंक जायना उडास जरा करणे तुवें कितलेय बरें करयेत जाय जाल्ले करयेत मुखार तेय बरें कर विश्वासीपण म्हणल्यार तांदूळ खाला म्हणटात फेथफुलनेस पातयेनी कशें म्हणयत म्हळ्यार आतां एग्जाम्पल आतां तुमी काही चेरांत कांय खंयच्यार बसला जावन खरो वय कित्याक बसल्यात तितले कम्फर्टेबल जावन या सोफार जावन दी कित्याक तुमकां पातयेनी आसा हे सोफा म्हाका सकयल पडोवंक दिना वय गे विश्वासीपण म्हणजे ताका फेथफुलनेस आतां एक भुरगो जर तर वयर जावन बापायचो ताळो आयकून समस्या येताना या उजो लागला म्हणजे त्या बिल्डिंगाक बापाय सकयल रावला जर तर बापाय सांगता उड हांव हांगा आसा म्हणून तो एकामेका विश्वास कोण असल्यार खंडीचो तो भुरगो खाले करता दिसना जाल्यार बापायचो आवाज आयकून उडी मारता ताका गोता म्हजो बापाय म्हाका सकयल पडोवंक दिना ताका म्हणजे विश्वासीपण फेथफुलनेस आतां जर तर तुमी खंय म्हण एक खारपेटार रावल्यार ती खारपेट तुमकां कालें करता निसरोवंक दिना पळय गे त्या रितीन म्हणजे म्हळ्यार विश्वासीपण म्हळ्यार त्या रितीन त्या देखून विश्वासीपण आमच्या जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पयले परत सांगता प्रत्येक जावन काजारी जिवितांत जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो आमच्या कामाच्या जिवितांत जावं पुरो या आमी चर्चा मिनिस्ट्रीन जावं पुरो विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तुमकां एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एका मनशा थंय आतां म्हजे थंय तुमचे थंय कोणा थंय खाणग्या आमचे थंय जायते कॅरेक्टर आसात वय न्ही आतां काजार जाल्ल्यांक जाल्यार
काले जातात तांकां घोव बायल असतात, एक घोव जावन आसता, एक बायल जावन आसता, तांकां भुरगीं असतात, भुरगीं जाल्या उपरांत तांणी आवय बापूय जातात, त्या तांणी इस्काला घेता जाल्यार ते शिक्षक जातात, ह्या कामा कडेन खंयचीय कंपनीर काम करता जाल्यार मॅनेजर खंयचीय पोस्टार आसल्यार तांकां ती एक जबाबदारी आसता. या शिकोवन दिता जाल्यार तांणी शिकोवणाक ब्रदर या सिस्टर म्हूण आपयतात. अशें जायती एका व्यक्तीक जबाबदारी आसात. पूण केदाळा तो व्यक्ती खरी एका क्षेत्रांत खाली एका क्षेत्रांत मात न्ही, खरी एका ताच्या कामाडे जावं दी, कुटुंब जिवितांत जावं दी, खरी एक जावं ताच्या भुरग्यांतय जावं दी, या पत्नीतय जावं दी, हे कसले तर आसला विश्वासीपण तेदना मात ते कंप्लीट जाता. ताका कंप्लीट जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें ते आमी एक प्रॅक्टीस करूंक आसा. ते काले म्हणटात एकच पटी येना. जर तर देवाचे उतरपणे ल्हान संगतीन हांव विश्वासी ना जाल्यार व्हड संगतीची आमकां जबाबदारी मेळना. आमी ल्हान संगतीक जायते पटी केअरलेस करता. पूण देव ल्हान ल्हान संगत्यो पळयता. एग्जांपल दिवचें जाल्यार आतां तुमी एक वाटेर येताना कोणाक अडकळटा एक फातर आसूं पुरो या निसवण या साल आसूं पुरो, आमी काले करता थोडे कांय जायना जावपा, कांय जायना आमी सोडून येता. जर तर तूं ते खाण सायडीक दवरताय या तूं खाण तो साल कोणाक म्हणी पडात म्हूण तूं देगेन दवरता, देव ते पळोवन आसा उडास दर्या. जर तर तूं त्या ल्हान संगतीन तूं विश्वासी जाल्यार त्यावेळेर तुका व्हड संगतीची जबाबदारी मेळटा. पळया दाविदाच्या जिवितांत पळया, बापायन ताका ताच्या भावांक उंडो व्हरून दिवंक सांगलें, पूण ताणें कालें केलें, बापायन सांगूं ना, पूण ताच्या बकऱ्याची जतन ताणें आनेकल्याच्या हातांत दिवन गेलो. ताका ती रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, जबाबदारी आसली. पळया ताणें सांगिना जाल्यारय ताणें कालें केलें, बकऱ्यांक आनेकल्याच्या हातांत दिवन गेलो आनी बापायन कितें सांगलें काम तो करून फाटीं येयलो. त्या देखून देव पळयलो, देवान पळयलें हो एक गवळी जाल्यार ताणें कालें केलें, ताचे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसल्यारय ताका बापायन दिलें कामय केलें. सांगात ताका कितें जबाबदारी दिली, ताणें आनेकल्याक वायसून तो बापायन कितें सांगलें काम करूंक गेलो. देवान चिंतलें जर तर ह्या रितीचो मनोभाव जाल्यार म्हजे परजेक हेच्या हातांत दिल्यार तो खंडीत जावन बऱ्या तरान सांबाळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाच्यान उडास दर्या विश्वासीपण आमच्या जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. पळया जायते जाणांक सवाल आसा, कितले तेंप म्हणसर आमी एकामेकांक विश्वासी रावचे, कितले तेंप आमी आमच्या आत्मीक वडिलांक या कुटुंबा जिवितांत घोव बायलांनी भुरग्यांक आमी विश्वासीपण रावचे. 5 वर्सांनी, 6 वर्सांनी, 7 वर्सांनी, 10 वर्सांनी. पळया देवाचे उतार काले म्हणटा पळया उगडापान 2 अध्याय 10वी ओळ. तुका कितें सकट सोसूंक मेळटलें म्हणलें विशयान तूं भियेनाका. तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदींत चेपचार आसा. 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी सोसूंक पडटली. मरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव मोरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा. 1 वर्सांनी, 2 वर्सांनी, मरा पर्यंत विश्वासी रावा. मोरा पर्यंत विश्वास रावा. फेथफुल. हांव तुमकां जैत असो मुकोट म्हणजे जिवीत दितलो. केदार आमी मोरा पर्यंत विश्वासी रावता आमकां खंय देवान दवरला, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो या आमच्या आत्मीक वडावळ्या खातीर मागण्या जमती जावं पुरो या खंय कामा काड्या जावं पुरो, जर तर हांव विश्वासी मोरा पर्यंत रावता जाल्यार खंडीत जावन ताचे बरेपण म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. जर तर हांव देवाच्या उतराक विश्वासपण दाखयता जाल्यार ताणें बसयल्या प्रमाणे जैत असो मुकोट म्हणजे जिवीत म्हाका हांव अनुभव करूं जाता. त्या देखून विश्वासीपण हर एका क्षेत्रांत आमकां इम्पॉर्टंट. देवाच्या उतराक जावं पुरो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो, आमच्या कामाच्या जिवितांत जावं पुरो, आमच्या आत्मीक सभेनी जावं पुरो, खंय गेल्ल्या गाड्या जावं पुरो, विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया म्हणयो सॉरी आमी दानियेलाचे एक हाडया. दानियल 6:1. प्रेज गॉड. ओके. Daniel 6:1-4.
वा सिस्टर रेगी प्रेज गॉड. दानियल शिवाचे दोलींत दारियुस राया आपल्या सगळ्या राज्याचेर 120 राज्य प्रतिनिधींक नेमूक निश्चय केलो आणि तांचेर ताणे तेगा अध्यक्षांक नेमले. तांचे पैकी दानियल एकलो रायाक कांयच लुकसाण जाय नसे राज प्रतिनिधींनी हांकां लेख दिवंक जाय असले. आपणा थंय असलेल्या असामान्य आत्म्याक लागून दानियल इतर अध्यक्षा आणि राज प्रतिनिधी प्रास नावाडदीक जालो आणि राय ताका आपल्या सगळ्या राज्याचेर अधिकार दिवंक चिंतालो. देखून अध्यक्ष आणि राज प्रतिनिधी दानियलाच्या कारभाराविशीं ताचेर आरोप घालूंक प्रयत्न करूंक लागले, पूण ताचेर आरोप घालूंक तांकां कसलेंच कारण मेळ्ळें ना, कित्याक तो प्रामाणीक असलो. ताचे थंय कसलेंच कामाचे अलक्ष वा चूक मेळोंक ना. प्रेज तेन्ना गॉड. वाची जगे नाका नाका वन घाल सिस्टर. प्रेज गॉड. पळय आमकां दनियल विशयांत गोत्ता तो एक्चुअली दनियल इस्रायलकार नेबुकडनेझर राय बॅबिलॉनाचो तो हेच्या हातार काम करता. म्हणजे एक्चुअली दनियल एक काय म्हणटात ग्रेस्त कुटुंबांत जावन आयलोलो, पूण केदाळा रायान नेबुकड रायान ताच्या फॅमिलीक ज्यूश मारून तसोय एक काय म्हणटात मेन लैंगिक विश्वास कातरलो. पूण हो व्यक्तीक ताच्या दुस्मान सांगीत नेबुकडनेझर राया सांगाता वावर करता. पळय राव करतना ताका तेंची जबाबदारी दिली. पळय दारियुस रायान आपल्या सगळ्या राज्याचेर 120 राज प्रतिनिधींक नेमूंक निश्चय केलो. ते रायाच्या वेळार जाल्ले, पूण आता हो कोणाच्या अंडर काम करता? दारियुस राया आपल्या सगळ्या राज्याचेर 120 राज प्रतिनिधी नेमूंक निश्चय करता. म्हळ्यार ताचे राज्य पुरा पळोवंक 120 जाणांक तो नियोग करता. तातूंत पळया नियोग केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर ताणें तेगा अध्यक्षांक नेमले. तांचे पैकी दानियल एकलो म्हणजे ते 120 जाणांक पळोवंक आसले सकड, पूण तांचो रिपोर्ट कलेक्ट करूंक तेग जाणांक मेळसले. त्या तेगांत दानियल एकलो. म्हळ्यार खंय जावन तो खंय येवन पावलो. आमी जायते फावटी सांगता आमचो काय म्हणटात आमचो बॉस अविश्वासी, तो अनबिलिवर, आमकां प्रमोशन मेळना. पूण पळय हांगा पळया दानियल एक इस्रायलकार, पूण ताचो धनी एका रितीन अविश्वासी जाल्यारय पळया ताका खंयचो स्थान मेळ्ळा थंय. पळया 120 जाणां आसले, तांचे लेखपाक ह्या तेगाक दिवंक आसले. तेगा पैकी हो एकलो जावन आसा. तितलेंच न्ही, ताच्या जिवितांत ताणें पुरा ताचे कुटाम उगडयले. ताका म्हणल्यार काय म्हणटात ताका इजडो केलो एका रितीन. जाल्यारय ताची जबाबदारी तो सारक्या रितीन पाळून आसलो. आनी रायाक कांय लुकसाण जायनाशें राज प्रतिनिधींनी हांकां लेख दिवंक जाय आसले. ह्या तेगांनी काय करूंक आसले? लेखपाक पुरा 120 जाणांनी दिल्ले. ह्या तेगांनी डिस्कस करून रायाक दिवंक आसलो. तांचे पैकी एकलो दानियल. पळया आनी मुखार म्हणटा आपणात असलेल्या असामान्य आत्म्याक लागून दानियल इतर अध्यक्ष आनी राज प्रतिनिधी प्रास नावादीक जालो आनी राय ताका आपल्या सगळ्या राज्याचेर अधिकार दिवंक चिंतलो. ताचे थंय काय आसलो? असामान्य आत्मो आसलो. म्हळ्यार एक्सलंट स्पिरीट म्हणटात. एक्सलंट स्पिरीट म्हळ्यार तो हर एक काम नजूकेन आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार ताकतीन विश्वासीपण केल्लें काम हर एक तो परफेक्ट रितीन करतालो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आनी मुखार काय जाता म्हळ्यार देखून अध्यक्ष आनी राज प्रतिनिधी दानियलाच्या कारभारा विशीं ताचेर आरोप घालूंक प्रयत्न करूंक लागले, पूण ताचेर आरोप घालूंक तांकां कसलेंच कारण मेळ्ळें ना, कित्याक तो प्रामाणीक आसलो. प्रेज गॉड. फेथफूल आसलो. पळया ताचे थंय कसलेच कामाचे लक्ष वा सूख मेळोंक ना. ताचे खाले जाले बाकीचे जण आसले ताचे वयर आरोप घालूंक सोदताले. कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलो इस्रायलकार
पळया वो काय म्हणी हांगाचे खोबार काय म्हणी तांकां काय व्हरून दिता की पळया म्हणून पूण तांतूनय ताका काय म्हणना पळया पयशाच्या विशयान काय म्हणी तो काय म्हणी सोडून हें करता की पळोवंक गेले पूण तेय ताका काय म्हणना या बायलां आसात बायलां विशीं काय म्हणी ताका सोडून काय खबर मेळटा की पळया म्हणून सोदून काडूंक पळयलें पूण तेय ताका काय म्हणना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता ताचेर आरोप घालूंक तांकां कसलेंच कारण म्हणलें ना कित्याक तो प्रामाणीक आसलो फेथफूल उडासोऱ्या फेथफूल आसलो ताचेर कसलेच कामाचे अलक्ष वा सूख मेळोंक ना कित्याक आमी तशेंच प्रामाणीक आसता विश्वासीपणान आसता त्या वेळा आमकां धैर्यान खंय वचून उलोवंक जाता खंय म्हणजे सूख आसता जाल्यार हांव काय करता म्हणजे मोबायल हांव लिपोवन दवरता म्हणजे रिंग जाताना काणकोण हांव धांवता मेसेज येताना हांव लिपोवन पळयता या वॉशरूमाक येताना व्हरता कित्याक हांव प्रामाणीक ना विश्वासपण म्हणजे तेय ना त्या देखून पळया असमानी आत्मो या एक्सलंट स्पिरीट म्हणटा ते आमचे थंय आसाचे आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां आमचो एक गांवांत आमी आसता जाल्यार त्या लोकांनी चिंतिता ह्या गांवांची मनशां प्रामाणीक फेथफूल तुमकां सैरीक जाय की वसा त्या गांवाक वसा तुमी वचून तेंच्या वांगडा कांय तुमकां प्रॉब्लेम ना थंय खंयचे म्हणी तुमकां कामाक व्यक्ती जाय की पळया तुमी ह्या गांवाक वसा कित्याक थंयचो लोक प्रामाणीकपण आसलो आनी फेथफूल केदाळा तो कितेंय तुमकां प्रॉब्लेम आसचे ना त्या रितीचे आमी व्यक्ती जाल्यार ते देवाक मानवता आनी आमच्या जिवितांत आमी जायते बरेपण पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 विशय तुमकां समजले की विश्वासीपण विशयांत प्रेज गॉड हालेलुया आमी जायते फावटी भावार्थ सत्मांचे जिवीत आनी मरण वयर भावार्थाच्यो संगत्यो खंडीत जावन व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण हे विश्वासपणा विशयांत आमी शिकोना आयकोना आमी चिंतला वय आमी भावार्थांत मात्र देवाक मानूंक जाता विश्वासपण न्ही फेथफुलनेस भावार्था विणे आमी मानूंक जायना पूण एकामेकांक संवसारांत आमी बरे जिवीत जाल्यार आमकां विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया उत्पत्ती बुकार आमी काडया 21:9-1:6 अब्रामा विशयान वता आमी तो काले करता आपल्या बैलेक भयण म्हूण सांगता अभिमेलाक कित्याक तांच्या भिरांतीक लागून पळय काले जाता पळय मुखार कितल्यां ब्रदर ते 29 उत्पत्ती 20:1-6 20 1-6 chapter 20 ओके अब्राम थंय हा तावन नेगेमाक गेलो आणि कादेशा आणि शुरामध्ये ताणे वस्ती केली उपरांत गेरारांत परको जावन तो वस्ती करून आसलो तेन्ना ताणे आपले बायले सारा विशयान म्हळें ती म्हजी भयण देखून गेराराच्या राया अभिमेलेकान साराक आपोवंक धाडली आणि तिका आपणाची करून घेतली एके राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडलो आणि म्हणालो तुवें तुजी करून घेतिल्ले स्त्रियेक लागून तूं मरतलोय कित्याक तिका येदोळस लग्न जालां पूण अभिमेलेक तिचे लागीं वचोंक नातलो आनी ताणें म्हळें सरेस्परा एक मनीस निरपराधी जाल्यार तूं ताका जीवशी मारताय ती म्हजी भयण म्हणून ताणेंच म्हाका सांगिल्लें न्हय आनी तो म्हजो भाव म्हणून तिणेंच म्हाका सांगिल्लें न्हय बऱ्या मनान आनी नितळ हातांनी हांवें हें केलां आनी देवान ताका स्वप्नांत सांगलें हें तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हूण हांव जाणा तुवें पातक करिनासलें तुका राखुल्लो हांवेंच आनी त्या पासत तिका आपणूक तुका हांवें सोडूंक ना प्रेज गॉड बरोबर सकल घाल सिस्टर पळय आमकां कोत्ता हांगा अब्राम सांगता साराक तूं भयण म्हूण सांग पळय मुखार काले जाता पळया थर्ड घाल थर्ड ओके पळया आतां तो काले करता एक राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडला तो काले करता आतां अभिमेलाक
साराक काले आपणाची बायल करून पळयता आणि बायल करून घेऊन तो पळयता तेन्ना काय जाता त्या राती देव ताका स्वप्नांत दिश्टी पडलो आणि म्हणालो तुवें तुजें करून घेतले स्त्रियेक लागून तूं मरतलो कित्याक तिका येदोळूस लग्न जाला. आता लग्न जाला म्हणून कोणाक अभिमेलाक गुर्तू नाटलें. तांणी काय केलें अब्रामाने सांगले सारांनी सांगले हांव ताची बहीण. ताणें काय केलें तिका आपणाची करूंक घेतली पळया. पूण अभिमेलेक तिचे लागीं वचूंक नासलो पळया. आणि ताणें म्हणलें सरस्परा एक मनीस निरापराधी जाल्यार तूं ताका जिशी मारताय. तो कित्याक आपूण निरापराधी विशयांत उलयता म्हळ्यार तो म्हणटा पळया मुखार 5th 5 ती म्हजी बहीण म्हणून ताणेंच म्हाका सांगलें म्हणटा. ताणें ताची एक्चुअली हांगा पळोवंक गेल्यार अभिमेलेकाचें सुख ना. पूण तो काय म्हणटा तांणी सांगलें ही म्हजी बहीण त्या देखून हांवें काय केलें ती बहीण जावन हांवें म्हजी बायल करूंक हांवें पळयलें. आतां तूं सांगताय हांव मरतलोय तर तो म्हणटा जर एक निरापराधी मनशाक तूं जिवशी मारताय की म्हणून तो देवाक विचारता. त्याला देव काय म्हणटा पळय आणि तो म्हजो भाव म्हणून तिणेच म्हाका सांगलें न्ही आणि ती म्हणाली तोय अब्राम म्हजो भाव. पूण पळय हे बऱ्या मनान नितळ हातांनी हांवें केला म्हणटा. म्हळ्यार तो म्हणटा हांवें म्हजी कांय चूक ना ताणें कितें सांगलां त्या प्रमाणे हांवें केलो. ताणें बहीण म्हणल्यार हांवें तिका म्हजी करून घेतूंक पळयलें. पळय त्या देखून म्हणटा हांवें बऱ्या मनान पळया बऱ्या मनांनी नितळ हातांनी हांवें केला म्हणटा. म्हळ्यार हो मनीस एका रितीन विश्वासीपण असो बरो मनीस म्हणयत. पळय मुखार काय जाता पळया आनी देवान ताका स्वप्नांत सांगलें हे तुवें बऱ्या मनान केलाय म्हूण हांव जाणा. तुवें पाताक करिनाशें तुका राखलो हांवें प्रेज गॉड. पळया केदां हांव बऱ्या मनाचो जाता केदां हांव विश्वासीपणाचो जाता तेन्ना देवी म्हाका सर वायटांतल्यान राखता अवघडांतल्यान राखता. ते विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी जायते फावटी थोडी अवघड अनुवारां पळयता जावं सडान क्रिस्तांवांचे जायते म्हणना हर एका जातीचे कोण म्हण एकलो वाचता. आमी जायते एग्जाम्पल पळयल्यात. आमी चिंता हे कित्याक जालें ताका एक कारण तांचें विश्वासीपण. केदां ते विश्वासीपणांत आसतात हर एका तांच्या जबाबदारेन ते कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो हर एका कडेन ते जाल्यार देव तांकां तांचें प्रोटेक्शन दिता. कित्याक म्हळ्यार कीर्तन हांव चिंता कीर्तन मुनियो 2:7 घाला मुनियो 2:7 Proverbs 2:7 हांव वाचता सिस्टर टायम जावन येयलो. प्रामाणीक मनशाक तो आपलो आदार आयतो दवरता बरे वाटेन चलतल्यांक तो ढाल. पळया ढाल काय करता ढाल म्हळ्यार आमकां कोत्ता शिल्ड. आमी थंय आमचे ऑपोजीट सैनीक आमचे वयर झूज मांडटाना आमी ते ढाल आड करता. तशेंच देवाचे उतर म्हणटा प्रामाणीक मनशाक तो आपलो आदार आयतो दवरता बरे वाटेन चलतल्यांक तो ढाल म्हळ्यार तो संरक्षण प्रोटेक्शन करता. खंयची तांकां वायट घडना अशें राखता. केदां आमी देवाक आनी एकामेकांक विश्वासपण दवरता ते जाल्यार आमकां ताचें प्रोटेक्शन मेळटा. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे देव सांगता तुवें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आसा. ते जाल्यार देवाचो विश्वासपण दाखयता पेल्याचो विश्वासपण दाखयता ते जाल्यार देवाचें प्रोटेक्शन म्हाका भरपूर रितीन म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय आतां ते फेथफुलनेस जाय म्हाका आतां विश्वासपण जाय. आमी कशें ते रुता करीत पळया लुकाचो 16 अध्याय काडया 10, 11, 12 लूक 16, 10, 11, 12. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. प्रेज गॉड. पळय आमकां विश्वासीपणां जायचे जाल्यार हांवें खालें करूंक पयल्यान पयलें ल्हान ल्हान संगतीन आमी विश्वासपण दाखोवंक आसा. ते खाले जावंक पुरो ल्हान संगती. हांवें सांगलें 10 रुपयान 1 रुपया फाटी दिवंक आसा फाटी दी. खंयचेय तुका ते हे जावंक 1 रुपयान खाले जावंक आसा कांय जावंक ना. देव हर एक ल्हान संगती पळयता. जर ल्हान संगतीनी आमी विश्वासी ना जाल्यार जाल्यार व्हड संगतीनी हांव अविश्वासपण खंडीत दाखयता. त्या देखून उगडास करुया आमी ल्हान संगतीनी आमी अविश्वासपण दाखयल्यार आमकां खंडीत जावन व्हड संगतीची जबाबदारी मेळना. पळय हांगा खाले बरयला पळय जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी नीतीचो तो व्हड संगतीनी
जो कोण ल्हान संगतीने आनी तिसो तो व्हड संगतीने आनी तिसो वैगी देवाच्या उतरांत बरयला की जर तर आमी ल्हान संगतीने आनी तिचे जाल्यार 1 रुपया फाटी दिना जाल्यार फाल्यां 1 लाख फाटी दिना गॅरंटी ना. ताका म्हणटा जो कोण ल्हान संगतीने आनी तिसो तो व्हड संगतीने आनी तिसो. आमकां प्रूफ खंयचेय नाका, प्रूफ देवाचे उतार, देवाच्या उतरांत बरयला ताच्या वरते कोणी नात. देवाचे उतारस आमकां हर एकाक प्रूफ. देवाचे उतार सांगता आमी जायते बायबलांत त्या विशयांत आमी पळयला, आमी उडोवलं पळयलें जायत्यांचे जिवीत तांणी केदाळ अविश्वासी जाली तांणी तें उगडायलें. तशेंच आमी जर तर ते विश्वासपण जायचे जाल्यार आमी खाले करून म्हणटा ल्हान संगतीने आमी विश्वासपण दाखयल्यार आमकां व्हड संगतीने विश्वासी जोडूंक जाता. जर तर आमी ल्हान संगतीने अविश्वासी जाल्यार हांव व्हड संगतीने हांव आनी तिसो जाता. पळयात मुखार बरयला जर फटकिरी ग्रेस्तकायच्या चालावणे तुम्ही पातयेनीचे जाले ना तर खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या आदी दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आमी चिंता एक देवाच्या राजाक एका खाले कनेक्शन आसा. देवाच्या राजार बरयला पळय जर फटकिरी ग्रेस्तकाय ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय ह्या चालावणे तुम्ही पातयेनीचे जाले नात. ह्या संवसारी संगती विशयान तुमकां पातयेनी ना जाल्यार विश्वास ना जाल्यार खरी ग्रेस्तकाय खंयची सर्गींची ग्रेस्तकाय तुमच्या आदी दिवंक कोण तुमकां पातयेत. पातयेताली देव. जर तर संसार रितीन हांव पातयेन ना, विश्वासपण ना, फेथफुलनेस ना जाल्यार तुका सर्गींची जबाबदारी सर्गींच्या राजाची जबाबदारी तुका काडूंक साध्य आगी. पण आमी चिंता कांय कनेक्शन ना म्हणटा संसारी विश्वासपणा. पूण हांगा देवाच्या उतार क्लियरली बरयला जर फटकिरी ग्रेस्तकायच्या छालावणे तुम्ही पातयेनेचे जाले नात ह्या संसारी रितीची तर खरी ग्रेस्तकाय सर्गींची ग्रेस्तकाय तुमच्या आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आणि जर पेल्याक समज जाल्ल्या वस्तूंनी तुम्ही पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच म्हण कितें आसा ते कोण तुमकां दित. जर पेल्यांच्या वस्तूंचे आमी एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार आतां आमी दुसऱ्यांची गाडी काडून व्हरता. तळा कशें व्हरता आमी आमचीच गाडी म्हणल्यार मना बरोबर व्हरता न्ही असल्या कोणान धडाबडा घालून पाटल्यान ते घालून बसून व्हरता. वेगळी आमची गाडी जाल्यार आमी कितले जागृत करता. वेगळी जर तर आमी एका घरान रावता जाल्यार बेड्याच्या घरान ते घर आमी कशें दवरता आमचे न्ही म्हळ्यार तेंचे पोल्टी खाले बी म्हळ्यार संवसारी वस्तूक आमी काय म्हणटा जर देवाचे उतर म्हणटा जर पेल्याक समज जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचे समोर कितें आसा ते कोण तुमकां दित. तेका मुडास करुया आमच्या जिवितांत विश्वासीपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके कोणाक कितें सांगूंक आसा. ओके आमी काय नाल्यार आमी एंड करूया. मोगळा बाप्पा आयच्या दीस सांगूंक आसा. प्रेज गॉड. ना ब्रदर. ओके प्रेज गॉड. मोगळा बाप्पा आयच्या दिसा तुज्या उतरां मरी फात येसत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. वय बाप्पा तुवें आमकां हर एकल्याक आपयलाय विंचून काडलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. वय जेजू तुवें आमकां आपोवणें दिलाय विंचयलाय तुज्या राजांत वावर करूंक आनी ह्या संवसारांत आमी एकामेका माया मोगान जिवंक. केदाळा तुवें आमकां आपयलाय ह्या विंचून काडलाय त्या आमी आपोवण्याक ह्या विंचोवण्याक आमी विश्वासपण दाखयता. तेन्ना आमच्या जिवितांत खरेपणी आमी स्वतंत्राचे सुटकेचे जिवीत जिवंक जाता. म्हळ्यार सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. त्या देखून आमी ल्हान संगतीनी विश्वासीपण दाखयचें म्हूण तूं आशयताय. ह्या पासत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुवें आमकां हर एकल्याक कुमक केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी एकामेकांतय कुटुंबा जिवितांतय कामांतय प्रत्येक दिसावन तुजे उतरांतय तुजे थंय एकवटान आनी विश्वासपणान जिवन तुवें बसयलें तें बरोवन तांचें जिवीत तांच्या जिवितांत अनुभव करून हेरांकी दिवंक तुवें आमकां हर एकल्यांक आपण दिल्ल्या पासत आनी विंचून काडल्या पासत आनी त्या पासत आमकां विश्वासपणान जिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावं दी मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन 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 आमेन. प्रेज गॉड.